आयतारा दिवचलेच्या आझाद जामा मस्जिदीन चोरी जाली। एका अज्ञात चोरान फंडपेटी फोडून पैसे फारायले। असले केन्नाच पयली प्रकार घडूंक ना। कोणे हे कृत्य केला तो सीसीटीव्हीत कैद जाला। पळोवपाक थळावो तरी कोण दिसना म्हूण थळावे सांगतात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांगासरलो मुस्लीम वाडाचो रेजिडेंट ही आमची मस्जिद आणि आमी हे अनफॉर्च्युनेट मुस्तफा बेग अनफॉर्च्युनेट पयली खेपी अशें जाला की आमच्या देवळान ती पेटी फोडल्या। कित्याक आमच्या देवळान अशें आहा की आमी हांगा कोणाक रिस्ट्रिक्ट करूंक शकना। कोणी आमचे लोक आहा मुस्लीम आहा गांवाच्या भायले सुद्दां आहा ते इजिली भितर येता। पण आमकां कशें कळटलें की हो मनीस खंयसरलो हे कळलो। इवन ही इज फ्रॉम आवटसायड बिचोलचो न्हू हांगासरलो न्हू। आमचे तेजेर कांयच रिस्ट्रिक्शन ना। पण आतां अशें दिसता की म्हाजें मान्य आसा की आमकां एटलिस्ट येदी व्हडली आमची मस्जिद आहा आनी अशें इन्सिडेंट जाता जाल्यार एक आमकां सेक्युरिटी दवरपा पडटलो। कित्याक आमचे गांववाले हे करूंक जावचें ना तेंचे कडेन ताका धरपाचें हे करपाचें। पण हांव मागता की थंय एक सेक्युरिटी आमकां जाय। हाका जाय पडटली। आमची प्रॉपर्टी खूब व्हडली आहा। बिचोलीची प्रॉपर्टी सगळे गोंयान जास्त प्रॉपर्टी आमची आसा। म्हणून हांव म्हाजें अशेंच आहा की हे जे घटना घडल्या म्हाका दिसता हे आमकां एक कितें म्हणटा ते एक सिग्नल कसो दिता की मुखार आनी कितें जातलें तेजे बद्दल म्हाजें अशेंच हें आहा की आमी आमचे आहा सगळे आमी पुलिशेक डिटेलान दिला रिक्वेस्ट आहा पुलिसा कडेन। आनी आमचे गांवांतले लोकां बद्दल हेजे मागीर कोणूय येता जाल्यार तुमी बी गोंयकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट कमिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी गांववाल्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा। ते प्रमाणे तेंच्यांनी सगळ्यांनी सहयोग घेवन काम करपा जाय। देवाचे हे पर्सनल कोणाचे हे न्हू देवाचें काम करता। आनी हांव पुलिसां कडेन आनी आमचे भाऊ प्रेसवाल्यांक रिक्वेस्ट करता की हेजे मातशें तुमी लक्ष घाला। आनी हांव पुलिसां कडेन म्हाजो हंबल रिक्वेस्ट आहा हेका कितलें जाता कित्याक हो आयज हांगा चोरला हांगा 5-6 मस्जिदी आहा। तो खंय वयतलो ते कोणाकूच खबर ना। इवन देवळान वयतलो तो चर्चीन बी वयतलो। हो मनीस वळखीचो दिसना। ताका आमी CCTV कॅमेरान पळयले तर तातूंत नोट जालो तो मनीस कोण तो आमकां दिसता। पण तो हांगासरलो ना तो भायलो बिचोलचो असो दिसना तो भायलो असो दिसता। तर आमचो हांगा आमचे मस्जिदीची प्रॉपर्टी खूब व्हडली आसा आनी आमची कमिटी जी आसा हेंच्यांनी एक म्हाका दिसता की हांगा एक सेक्युरिटी दवरपाक जाय आशिल्लो इतक्या व्हडल्या हे करपाक हँडल करपाक। तर हांगा सेक्युरिटी हेंचे कडेन हेंच्यांनी सेक्युरिटी गार्ड किंवा असो कोण मनीस तांकां ना हांगा। तर तो तेंच्यांनी दवरूंक जाय आसलो कित्याक कितें येदी व्हडली प्रॉपर्टी आसा। तर म्हाका मेन कितें दिसता की हेंच्यांनी बाकीचे हेंचे कार्य एकदम बरें आसा सगळे सुरळीत आसा बरें सगळे तेंचे हें आसा। पण हो मस्जिद आसा मस्जिद आनी ही देवाचे हें म्हणटकूच हे आस्थाचो विशय आसा। हांगा कितें आहा ते पयशे कोण चोरतलो बी म्हणून येदे व्हडलें आमच्या हातून केन्ना अशी घटना घडूंक ना व्हडली कितें। तर तरी हांव हेंकां कमिटीक सुद्दां एक रिक्वेस्ट करता की तुमी ते सेक्युरिटी कन्सर्न जो आसा कितें तो तुमी लायटली घेवपाचो ना की बाबा हें आस्थाचो विशय आनी आमचे देवाचें हें हांगा ना। ते स्ट्रिक्टली तेंच्यांनी बरो ताका हें करपाचो कितें जे पयशाची वेवस्था आसा ती आसता ती अशें लायटली घेवपाची ना। स्ट्रिक्ट ताका कितें तरी तेंच्यांनी बऱ्या हातून ते पयशाचो अरेंजमेंट तो सारको करपाचो बॉक्स बिक्स तेंच्या सारको करपाचो स्टेनलेस स्टील किंवा अशें। पयर हांगा एक घटना घडली। आमचे डोनेशन बॉक्स आसता मस्जिदीन ते खूब वर्सां जालीं तशेंच आसा केन्नाच असलें प्रकरण घडोवंक नाशिल्लें। पण एकटो भुरगो येयलो ते दिसा आनी तो हे दारान येयलो मेन डोरान आनी ते ओपन करून ताका हे लॅच कशें आशिल्लें ते उगडलें तेणें बेगीन पयशे व्हरले। आनी इवन इवनिंग टायम तो 7:50चे सुमार म्हाका दिसता इवनिंग त्या टायमार अशी आमचे वयर क्लास बी भुरगे ल्हान भुरग्यांचे आमचे क्लास चालू आसता। ते संडे आशिल्लो तेन्ना भुरगे नाशिल्ले हांगा सामसूम आशिल्लें थंड आशिल्लें तेन्ना हे प्रकरण घडलें। अशें प्रकरण घडचें ना कित्याक ल्हान भुरगे सुद्दां मस्जिदीन येता आनी ही चोरी असली एक फोडपाची ही फर्स्ट टायम घडलेली आसा म्हाका दिसता। तेन्ना कॅमेरान सुद्दां ते जाला हे कॅमेरान येयला तो व्यक्ती भुरगो कोण तो म्हाका दिसता चड न्ही तो 20 वर्साचो आसतलो 20-22 वर्साचो बेस्ट आसतलो अशें दिसता म्हाका। आमच्या मस्जिदान एक इन्सिडंट जालो। तो इन्सिडंट असो जालो की आमची ती कॅश पेटी आसता ती आमकां ती पेटी कोणी ती फोडलो
आणि व्हिडिओ कॅमेरान दिसता तो डायरेक्टली येता आणि डॅरिंगान येता आणि तो पेटी फोडटा आणि वयता आणि परत येता आणि हे करता. आम्ही ते CCTV कॅमेरा लायल्ले तेतून आम्ही कॅप्चर केले, पण तेका ट्रेस करपाक अजून कोणी आम्ही पुलिसांनी कंप्लेन बी केला, कारण ट्रेस करूंक ना. आता तो ट्रेस जाता म्हणून सांगला, तेजो फोटो बिटो सारको दिसता. हांगा रेस्ट्रिक्शन कोणाक ना, कळ्ळें न्हय. रेस्ट्रिक्शन ना हेजो तेणें हे घेतलेलो आसा, चान्स घेतला. आनी हांगा हे जे आमचे फंड आसले पळय, फंड जे गोरगरिबांक आमी डोनेट करता लोकांक, तेच तेणें चोरून व्हेल्ले आसा. आनी हे आतां हायली टॅक हे आसा, मजीद आसा आनी सगळे कॅमेरा आसा आनी पुलिसांनी सगळे कवरअप केल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता की पुलिसूय आमकां कॉपरेट करीत आसा आनी ते हे इन्सिडेंट फ्युचरान जावपाक जायना हे आमी इनिशिएटीव घेता. आनी म्हाका दिसता पुलीस आमकां हेल्प करतले आनी ताका त्या चोराक बेगींतल्या बेगीन धरतले.